कासरवण्णे बेलपार न्हंयचे 2 व्हडले पंप हाऊस बसोवपाचें काम चालू आसा। न्हंयचें उदक तिराळी कनालाच्या सोडपाचो विचार आशिल्ल्याचे अधिकारी सांगतात, पूण ह्या न्हंयचें उदक घुंवडावन मोपा विमानतळाक व्हरपा खातीर पंप हाऊसाचें काम चल्लां, असो आरोप थळाव्या लोकांनी केला। आदींच पेडणे म्हालांत उदकाचो उणाव आसा, तातूंत आतां बेलपार न्हंयचें उदक मोपा विमानतळाक व्हेलें जाल्यार पुराय पेडणे म्हाल सुक्यार पडटलो, अशी भिरांतय लोकांनी उक्तायल्या। ऑलरेडी कॅनल थंय येदो व्हडलो चालू आसतना ते न्हंयचें पाणी तांकां कित्याक गरज आहा? अशें दिसता की हे पाणी फाल्यां ते कॅनलात घालून ते पाणी त्या एअरपोर्टाक सप्लाय करपाचें आहा। म्हणजे ते आमकां कांयच सांगूंक सोदिना। आमी चवकशी केली तर ना थंय एक तेंचो इंजिनियर एकदां आमी इल्लो तेन्ना ताका विचारलें, देशपांडे म्हणून, तर तो कांय उत्तरां दिनालो, उडवाउडवीची उतरां दिल्ली। आमची सगळी फॅमिली थंय गेल्ली जाल्यार तो खुबशी शाणपणां सांगपाक लागलो। म्हणजे थंयसले बाबा आतां हे प्रोजेक्ट हो तुमच्या खातीर आहा, तुमचे सोयी खातीर आसा, हे कांय सांगूंक ना तेणी। तो आपली एक प्रकारची दादागिरी कशी काय तरी ताका राजकारण्याचो सपोर्ट आसलो, ते प्रमाणे तेणी आमकां थंयसर हे उडवाउडवीची उतरां दिवन थंय उद्घाटन करून तो प्रोजेक्ट आज स्टार्ट केलो, जोरात काम चालू आहा। आतां जर कॅनलाक जर व्हरतले उदक जाल्यार कॅनलान 73% सुमार पयशे आमचे जे महाराष्ट्रांत हे करपाक मोडलेले आहात कॅनलां, हे गव्हर्मेंटान कॅनलाक लागून, मागीर ते इतले पयशे कित्याक हे केले? फक्त 27% तेंच्यांनी महाराष्ट्रान मोडलेले आहात। मागीर तेका लागून जर येदो व्हडलो प्रोजेक्ट आनी हे करतले जाल्यार हे उदक तेंच्यांनी आनी जाय जाल्यार तेंच्यांनी थंयच्यान सप्लाय करपाक जाय, आमकां तिराळच्यान सप्लाय करपाक जाय। आमचे न्हंयचें उदक थंय व्हरप न्हय। हे फाल्यां सकाळ आमी मिरसांगे तशें लायता सिजन वायज। आमचे माडाची झाडां, पोपळी आहात, ह्या झाडांक आमी यूज करता हे उदक। आनी कांय वर्सांनी हे खुबशे हांगा प्रोजेक्ट येयल्ले आहात आनी ते प्रोजेक्टाच्या हेका जर ते यूज करपाक जाल्यार हे आमचें उदक ते यूज करतले।